खंयचो उमेदवार जेन्ना वेंचणूक लढयता तेन्ना तो उमेदवारी अर्ज दाखल करता तेन्ना ताका एक एफिडेविट सादर करचें पडटा। ह्या एफिडेविटांत तो आपले आडचे गुन्यांव, आपली मालमत्ता, आपले शिक्षण आनी हेर गजाली जाहीर करतात। असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) आनी नॅशनल इलेक्शन वॉच हांणी केल्ल्या वेंचणूक लढोवपी उमेदवारांच्या एफिडेविटचे विश्लेशनाचो 3 पावंड्याचो नियाळ आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले। आयज पळोवया चवथ्या पावंड्याचो नियाळ। नमस्कार, तुमकां माय गोवा नेटवर्कात येवकार। चौथ्या पावंड्याचे मतदान 13 मेक जातले। या पावंड्यात 10 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 96 मतदारसंघांनी मतदान जातले। या 96 जाग्यां खातीर 1717 उमेदवार आपले नशीब आजमायतात। हातूंत 1547 दादले उमेदवार आणि 170 बायलो उमेदवार आसात। बायलो उमेदवार फक्त 10% आसात। ह्या विश्लेशना प्रमाण 21% म्हळ्यार 360 उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी केसी आसात। हातूंतले 274 जाण म्हळ्यार सुमार 16% जाणांचेर गंभीर गुन्यांव दाखल केल्ले आसात। हातूंत खुनाचे 11 आनी 30 जाणांचेर खुनाचो यत्न करपाचो आरोप आसा। 50 जाणांचेर बायलां आड गुन्यांव करपाचो आरोप आसा। 5 जाण तितूंतले बलात्काराचे आरोपी आसात। 44 जाणांचेर हेट स्पीच कडेन संबंधित केसी आसात। 17 उमेदवारांनी गुन्यांवकार थारिल्ल्या म्हळ्यार कॉन्विक्टेड प्रकरणांची घोशणा केल्या। भाजपाच्या 70 उमेदवारांतले 40 आणि काँग्रेसीतल्या 61 उमेदवारांतले 35 उमेदवारांनी आपल्या गुन्यांवकारी खटले प्रलंबित जाहीर केल्या। 13 मेक जावपी चौथ्या पावंड्याच्या 96 लोकसभा जाग्यांतले 58 म्हळ्यार सुमार 60% रेड अलर्ट मतदारसंघ आसात, कारण ह्या मतदारसंघात 3 वा चड उमेदवार जांचे आड गुन्यांवकारी खटलो प्रलंबित आसा ते वेंचणूक लढयतात। आता आमी उलोवया धनवान उमेदवारा बद्दल। चौथ्या पावंड्यात 476 करोडपती उमेदवार आसात। हातूंत भाजपाचे सगळ्यांत चड 65 उपरांत काँग्रेसीचे 56 करोडपती उमेदवार आसात। खेरीज 122 अपक्ष उमेदवार करोडपती आसात। पुराय भारतात चौथ्या पावंड्याच्या उमेदवारा मजगती आंध्र प्रदेशातल्या गुंटूर मतदारसंघातले तेलुगू देसम पक्षाचे डॉ. चंद्रशेखर पेम्मसनी सगळ्यात चड मालमत्ता आशिल्ले उमेदवार आसात। तांणी 5705 कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केल्या। तेलंगणाच्या चेवेल्ला मतदारसंघातले भाजपाचे उमेदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी 4568 कोटी रुपयाच्या मालमत्तेसहित दुसऱ्या सुवातेर आसात। तेलंगणाच्या नेल्लोर मतदारसंघाचे तेलुगू देसम पक्षाचे उमेदवार प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी 716 कोटी रुपयाच्या मालमत्तेसहित तिसऱ्या सुवातेर आसात। 24 उमेदवारांनी झिरो ॲसेट्स म्हळ्यार शून्य मालमत्ता जाहीर केल्यात। आता आमी उलोवया शिक्षणा बद्दल। 944 म्हळ्यार सुमार 55% उमेदवारांनी ग्रॅज्युएट वा ताचे परस चड शिक्षण आसा अशें जाहीर केलां। हातूंतल्या 45 जाणांकडे डॉक्टरेट डिग्री आसा। सुमार 38% म्हळ्यार 644 जाणांचें शिक्षण 5वी ते 12वी मजगती जालां। 26 उमेदवारांनी आपूण अशिक्षीत म्हणून घोशीत केला। 642 जाण म्हळ्यार 37% युवा उमेदवार म्हळ्यार 25 ते 40 पिरायेचे उमेदवार आसात।